नमस्कार. ज्या तरेन गोंयांत मेगा प्रोजेक्ट येता हे पळोवन दिसता की गोंय जे आसा ते बदलपाचे आसात, ते सुद्दां 1 ते 2 वर्सांनी. आता हे मेगा प्रोजेक्ट येता ताच्या बरोबरूच जे आसा ते नवे नवे पॉलिटिशियन गोंयांत आपली पांय जे आसा ते पसरवपाक सोदतात, ते सुद्दां भायल्या राज्यांतल्यान येवन अशी काही आमकां चिन्हां दिसून आयल्यात. आमी पळयतात बिचोले सारख्या म्हालांनी काही लोक जे आसात ते परराज्यांतल्यान येवन हांगासर गोंयांत जे आसा ते निवडणूक लडोवपाक सोदतात. आणि हे अशें जावपाक कारण म्हळ्यारूच हांगासरली जमनीक आयिल्ली रेट. आता आमी पळयतात बार्देस सारख्या म्हालांनी जे आसा ते जागे सोंपात आयिल्ले आसात, म्हळ्यार परराज्यांतल्या लोकांनी जे आसा ते हे जागे जे आसा ते भाटां विकत घेतलेले आसात. आता पेडण्यांत हीच परिस्थिती आमकां दिश्टी पडटात. स्पेशली आमी नॉर्थ गोंयांत पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा हो जो आसा हातूंत जे आसा ते कितलेशेच मेगा प्रोजेक्ट येतात. आणि ह्या मेगा प्रोजेक्टाक लागून 5 ते 6 हजार प्रत्येक गांवांतली जी पॉप्युलेशन आसा ती वाडपाची संभावना आसा. अशा काळार राज्याचे तशेंच राज्याचे राजकारणाचे समीकरण आसा ते बदलपाची चिन्ह आसा ती आमकां दिश्टी पडटली येणाऱ्या काळात. आता आमी पळयतात फक्त काही लोक जे आसा ते निवडणुको लडोवपाक सोदता फक्त लँड डिलिंगेक लागून. आणि अशा वेळार भायले परराज्यांतले जे लोक आसात ते गोंयांत इच्छुक आसात लँड डिलिंगेक लागून ते हांगासर येतले आणि आपलो जाय तो पयसो आसा तो खर्च करून निवडणुको लडपाक लागून गोंयांत उबे रावतले. सध्या ही चिन्ह आमकां दिश्टी पडपाक लागलेली आसात आणि येणाऱ्या काळात ही जी चिन्ह आसा ती वाडपाची शक्यता आसा. म्हळ्यार गोंयचे समीकरण आसा राजकारणाचे जावं भूगोलाचे ते बदलपाचे आसात.